संतोषा वडुल्लासा सोम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान त्या काळजा दुनिया तुका भेटयता तुझे कुडीचे आम्ही मिस्तीक दिसे सांदे तुझ्या जिव्या तेंपलांक आम्ही लागवड कुंदे तुझ्या उपकारांक करगा पाठयता तुझी दया आमचेर दे म्हणून मागता उदराय कोंक त्रेता जिणेन तुझ्या आमी भागेता संतोषा वडुल्लासा सोम्या तुझे समोर आयल्या बलिदान घालत्या काळजा धन्या तुका भेटयता. मोगाचें तुमकां सोमेस्तांक ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानाक स्वागत करता. ह्या मिसाची इंतेसां अशीं आसात. सिसिलिया डिसोजा अनिश हाच्या 30 आनी 8व्या जल्म दिसा जेजू बाळकाक अर्गां दिता. जेन पिंटो आपल्या 40 आनी 9व्या जल्म दिसा संत आंतोनीक अर्गां दिता. बेट्टी सिक्वेरा हिच्या 80 आनी 3ऱ्या जल्म दिसा कुटुंबाचे सांदे जेजू बाळकाक अर्गां दितात. लॉरेन क्रिस्ता फर्नांडीस तिच्या जल्म दिसा, लिओन कालिस्ता फर्नांडीस तिच्या जल्म दिसा आनी एरोल सिक्वेरा तिच्या जल्म दिसा जेजू बाळकाक अर्गां दितात. अनिता लोबो, शार्लेट साल्डाना, मेरी अल्वारेस, जॉन आनी रीना डिसोजा, जॉन आनी रीना डिसोजा जेजू बाळकान केल्ल्या सर उपकारांक अर्गां दितात. मारिया क्लारा तिच्या प्रत्येक इरादे पासून मागता. देवादीन जोसेफ सुआरेस हाच्या आत्म्या खातीर मागता अनिता सुआरेस. देवादीन जेरेमी लोबो हाच्या आत्म्या खातीर मागतात पावलीन पिंटो आनी कुटुंबाचे सांदे. देवादीन जॉन साल्डाना हाच्या आत्म्या खातीर मागता जेसन शार्लेट. देवादीन लाजरस आनी ग्रेटा कुटिनो हांच्या आत्म्या खातीर मागता जेसन शार्लेट. देवादीन विक्टर पास्कल अल्वारेस हाच्या आत्म्या खातीर मागता दीपक आनी मेरी अल्वारेस. रोजी डिसोजा हिच्या आत्म्या खातीर मागतात दीपक आनी मेरी अल्वारेस. कुटुंबान सरलेल्या सवसन्यांच्या इराद्या पासून मागतात जॉन आनी रीना डिसोजा. देवादीन केटी जोसेफ हाच्या आत्म्या खातीर मागतात ट्रिजा जोसेफ आनी कुटुंबाचे सांदे. ह्या तेसां बराबर आमची तेसां सोम्याक भेटोवया. आमच्या लागीं मागणी विचारल्या सर लोकांचो उडास काळन तांच्या प्रसूती आमी सगळ्यार मागोवंक उडास दवरया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुमे जेजू क्रिस्तची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्याय सोबे आसो. मोगाळ भाऊ भयणीनो, आज आमी जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताची धाबाची परब संभ्रमता. जेजून आमकां ताचेंच मांस आनी रगत आत्मीक खाण जावन दिलां. येवकरिस्तीचो सक्रामेंत हो येवकरिस्त जावन आसा आमच्या क्रिस्ती भावार्थी जिविताचें मूळ आनी शिखर वा शेवट, आमच्या जिविताचें केंद्र. फाटल्या दिसांनी आमकां इगर्जेक येवन ह्या सक्रामेंतांत, ह्या पवित्र बलिदानांत, मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवंक जावंक ना. तरी आमी ऑनलायन मिसांत भाग घेतला. सर्वेस्पर देव आमकां हें भाग फावो करून दी. पिडा अनवर हें विघ्न आमचे तावन पयस करून दी.
आनी अशें परत आमी इगर्जेंत येवन हें पवित्र बलिदान सक्रितीन भाग घेवंक तूं आमकां फावो कर दी म्हूण मागया. आनी आतां ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवचें आमी आमची पातकां वळखून घेवया. प्रत्येक रितीन येवकरिस्तांनी दाखयल्ल्या शेळापणा खातीर आमी दूख पावया. तुजें बोगसणें मागया आनी नितळ निर्मळ काळजांत हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां सामी आयती करया. आमचें उणेपण वळखून सांगात आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव सरून सांगता, मनान चिंतून तोंडार उसळून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून बागेव सुदां संवकार बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूंक आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. आमेन. सुमिया काकुळट कर, सुमिया काकुळट कर. क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सुमिया काकुळट कर, सुमिया काकुळट कर. महिमा देवाकू सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांचो सारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया, सर्वद्वेदार देवा बापा, आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुझ्या तर वैभवा पासून आमी तुका वागता. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाच्या एकल्या स्पुता सोमिया देवा, देवाचे शेळये तूं संसाराचे पाप काडटाय. आमची काकुळट कर, तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय. आमचे मागणे मानून घे, कित्याक पवित्र सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता. एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. प्रार्थुया. सुम्या जेजू क्रिस्त आमच्या सोडवणदारा, तुझ्या कश्टा मरणाच्या उडासाक हो अजापाचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. ह्या तुज्या मासा रक्ताच्या यज्ञा जेवणाची थान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय. अशें तुज्या सोडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळो आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक बरो. हें आमी मागता बापा सगळ्या पवित्र म्हज्या एकपणांत जियेता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. द्वितीनियम पुस्तकांतलें वाचप. पुर्जे लागीं उलोवन मोयजेन म्हणलें, सर्वेस्पुरा
तुज्या देवान कश्टा मुखांतर तुजी परीक्षा करचे खातीर आनी तूं ताचे उपादेश पाळूंक कुशी उरताय की ना म्हूण सारकें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका फाटल्या 40 वर्सांनी आरण्यांत तुज्या सगळ्या पयल्या वेळार कशें चलोवन हाडलो म्हूण उगडास दवर. मनीस उंड्या वरवीं मात्र जियेना, बगार सर्वेस्पराच्या तोंडान तावन येता त्या एक उतरा वरवीं जियेता म्हणून तुवें समजून घेवचे खातीर ताणें तुका बुके वरवीं कालतो केलो आनी तुका वा तुज्या पुर्वजांक कळीतनातलें मान्ना दिवन तुका पोसलो. तुका इजिप्तांतलो गुलामपणाच्या घरांतलो भायर काडल्या सर्वेस्परा तुज्या देवाक विसरनाशें रावोंक सत्राय घे. विकाळ सोरोप आनी विच्चू आसल्या त्या विस्तार आनी भयंकर आरण्यांत सुक्या आनी उदक नातल्या देशांतल्यान तो तुजी वाट व्हरून गेलो आनी ताणें तुजे पासोत कडपांतलें उदक वाळशें केलें. ताणें तुका ह्या आरण्यांत तुज्या पुर्वजांक कळीतनातलें मान्ना खावंक दिवन पोसलो. देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता. ना वाट सोम्याक जेरुसलेमा, ना वाट सोम्याक जेरुसलेमा, सर्वेस्पराक वंदी ए जेरुसलेमा, तुझ्या देवाक नावाड ए सियोना. कित्याक ताणें तुज्या दरवट्यांचे आडांबे घट केल्यात आनी तुजे भितर चेतल्या तुज्या भुरग्यांक आशिर्वादीत केल्यात. ना वाट सोम्याक जेरुसलेमा, तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या सवस्तकाय उंची गोंद तुका दिवन दादोशी केला. संवसाराचेर तो आपलो संदेश धाडटा, तुर्तान ताची शुभ वार्ता प्रसार जाता. ना वाट सोम्याक जेरुसलेमा, तो आपले उतर जाकोबाक कळीत करता. इस्रायलाक आपली विधी नियमा प्रगटता. दुसऱ्या खंयच्याय राष्ट्रांत ताणें अशें करूंक ना. आपल्या नियमांची रीतनीत तांकां उगडूंक ना. ना वाट सोम्याक जेरुसलेमा, ना वाट सोम्याक जेरुसलेमा. संपावलून कोरिंतकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भाव भयणीनो, आमी देवाक अर्गां दिवन सेवतावती संस्कारलेली काल्स क्रिस्ताच्या रक्तांत आमकां वांटेली करता न्हय. आनी आमी मोडतांव तो उंडो क्रिस्ताच्या मासांत आमकां वांटेली करता न्हय. आमी जायतीं जाणां तरी उंडो एकच देखून आमी एक कूड जाताव. कित्याक आमी समेस्त त्या एकच उंड्यांत वांटेली जाताव. देवाचें उतर हें देवाचें ओड उपकार.
Alleluia, 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 Alleluia. हुंड्यावर विमानुनिची येना, देवाच्या उतरावर वितो जियेता. हुंड्यावर विमानुनिची येना, देवाच्या उतरावर वितो जियेता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वे स्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्यावेळी जेजून जुदेवांच्या जम्यांक म्हळें, हांव सुतो सर्गींतावन देंवन आयिल्लो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो. संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव दितां तो उंडो म्हजें मांस. तितल्यार जुदेव एकामेका वाद विवाद करून म्हणाले, हाणें आमकां आपलें मांस खावंक दिवचें जाल्यार कशें? देखून जेजून तांकां सांगलें, सतच हांव तुमकां सांगतां, तुमी मनशा पुताचें मांस केल्लें करीत आनी ताचें रगत पियेल्लें करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता ताचे थंय सासनाचो जीव आसा आनी निमाण्या दिसा हांव ताका जिवंत उठयतलो. कित्याक म्हजें मांस खरें खाण आनी म्हजें रगत खरें पिवन. जो कोण म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे थंय जियेता आनी हांव ताचे थंय जियेता. जशें जिवंत बापान म्हाका धाडला आनी बापा वरवींच हांवें जियेतां, तशें जो कोण म्हाका खाता तोय म्हजे वरवीं जियेतलो. हो सर्गांतावन देंवलोलो उंडो तुमच्या पुर्वजांनी केलो त्या उंड्या बरी न्हय, ते मरण पावले. जो कोण हो उंडो खाता तो सासनाक जियेतलो. देवाचे उतर हे. वखणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, आज आमी जेजूच्या भोव पवित्र कुडी आनी रक्ताचें फेस्त संभ्रमता. कॉर्पुस क्रिस्ती फेस्त म्हणटा आमी हाका. जेजून ताच्या निमाण्या दिसांनी ह्या संवसारांत आसतना आमकां 3 देणी फावो केल्यात. निमाण्या ब्रेस्तरा दिसा जेजून आपणाचें मांस आनी रगत आमकां दिलें. दुसरें, निमाण्या शुक्रार दिसा कुर्सामोळी आपल्या आवयक आमची माता जावन जुवांवचें अधीन दिलें आनी सर्गार सोडून वयच्या फुडें आपणाचो आत्मो, पवित्र आत्मो आमकां ताणें देणें जावन दिलें. ही 3 देणी जेजून आमकां दिल्लीं देणी वर्ती देणी. पेंतेकोस्ताची परब आमी संभ्रमली, पवित्र आत्म्याचें फेस्त. ताच्या दुसऱ्या दिसा मरी पवित्र सभेची माता हें फेस्ती आमी संभ्रमलें. आनी आज जेजूच्या भोव पवित्र कुडी रक्ताचें फेस्त हें वर्तें देण्या पैकी वर्तें देणें आमी आज संभ्रमता. जेजूक अर्गां दिता ह्या देण्या पासून. जेजूचें भोव पवित्र कूड आनी रगत
जावन आसा आमी मिसाच्या बलिदानांत घेवचें हें देणें. मीस पवित्र बलिदान आमच्या क्रिस्ती भवार्थी जिणेंत भोव प्रमुख पात्र घेता. आमच्या चलत्या जिवितांत आमी जाणाव हर एका संभ्रमांत आमी मिसाच्या बलिदाना मुखांतर आमी तें प्रारंभ करता. जावंक पुरो एक एनिवर्सरी, जावंक पुरो एक जुबल्यो, जावंक पुरो एक काजार या मरण, सर्व ह्यो संगती आमी पवित्र बलिदाना मुखांतर आमच्या कोंकणी कथोलीक भवार्थी लोक हो संभ्रमता. म्हणजे मिसाचें बलिदान आमच्या क्रिस्ती भवार्थी जिणेचें केंद्र म्हूण आमी ओपून घेतलां. फाटल्या 3 म्हयन्यांनी आमचें निर्भागपण म्हणयत ह्या लॉकडावना वरवीं आमकां इगर्जेंत येवन मिसाचें बलिदान भेटोवंक जावना. जेजूचे कुडी आनी रक्तांत भाग घेवंक आमकां जावना, तातूंत वांटेले घेवंक आमकां जावना. हें निर्भागपण वयतरी आज ह्या बोवा पुरबायच्या फेस्ता दिसा आमच्या खोडयाळ दियेसींत जायत्यो इगर्जो उक्तावण जाल्यात. परत आमकां इगर्जेक येवन जेजूच्या मासा रक्तांत वांटेली जावंक भाग घेवंक आमकां हो एक संदर्भ मेळ्ळा. हें आमचें भागच म्हूण समजोवचें. भोव सांकेतीक ह्या फेस्ता दिसाच आमकां परत इगर्जेक येवचें एक भाग जायत्या फिरगज्यांनी जायत्या इगर्जेनी आमच्या कोडयाळ जेसींत लाभलां. हें आमी समजून घेवचें आनी देवाक अर्गां दिवचें. भावणो आनी भयणीनो, निमाण्या ब्रेस्तारा जेजून पयले फावटी मीस भेटयलें. आनी ह्या मिसांत उंडो आनी वायन आपल्या शिसांक दिता आसतना ताणें 2 आज्ञा दिली. इंग्लिशान इम्पेरेटिव्स म्हणटात. 2 आदेश, 2 कड्डायच्यो संगती. ही 2 उतरां जेजूची. पयलें, जेजून उंडो आनी वायन घेवन म्हळें, घेया आनी खाया, हें म्हजें मांस, घेया आनी पियेया, हें म्हजें रगत. हो पयलो आदेश. आनी दुसरें ताणें म्हळें, हें म्हज्या उडासाक करा. ह्या 2 उतरां वयर जेजूच्या ह्या 2 आदेशां वयर 2 इम्परेटिव्स हाचे वयर थोडो मोठव्यान नियाळ करया मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो. पयलो आदेश, जेजून उंडो आनी वायन घेवन आपल्या शिसांक म्हणलें उतर तें, घेया आनी खाया, हें म्हजें मांस, घेया आनी पियेया, हें म्हजें रगत. जेजू आपणाचें मांस आनी रगत आपल्या शिसांक दिता. तर आमी मनशाचें मांस खाता, मनशाचें रगत पियेता. इंग्लिशान हाका कॅनिबल्स म्हणटात, नरभक्षका, मनशाचें मांस खावपी. हो विवाद, ह्या वाद विवाद आयच्या वांजेलांत आमी आयकला. जुआंवसो वांजेल 6वो अध्याय जेजून सांगिल्लें, म्हजें मांस केल्ल्या करीत तुमचे थंय जीव आसचो ना. आनी जुदेव म्हणाले, हाणें आमकां मांस दिवचें जाल्यार कशें, ताचें मांस कितें आमी खाता, तांकां समजोवंक ना. आनी तें मात्र न्ही, सुरविल्ल्या क्रिस्तांवांक नरभक्षक, कॅनिबल्स म्हणून तांचे थंय अपार्थ केले. तांकां अपार्थ करून जायती तांकां शिक्षा लायली. सुरविल्ल्या शतमानांत टेर्टुलियन आनी उपरांत जस्टीन ह्या पवित्र सभेच्या पुर्वितांनी ह्या विशयांत जायती समजोवणी दिवन क्रिस्तांव नरभक्षक न्हय म्हणलो वाद आनी ताच्या बरोवण्या मुखांतर तांणी लोकांक शिकयलें. तर जेजूचें मांस खावचें आनी जेजूचें रगत पिवचें हाचो अर्थ कितें? जेजूचें मांस आनी रगत तो आमकां दिता म्हळ्यार ताकाच दिवचें, आपणाकच जेजून आमकां दिवचें, सेल्फ गिवींग. तर जेजूक खावचें, जेजूक सेवचें म्हळ्यार आमी आमचें आपणेपण सोडून जेजू बरी जावचें. आयच्या दुसऱ्या वचपांत बोवा पुरबायच्या सावला मुखांतर सांपावूल सांगता, संस्कारलेली खालस आमकां ताच्या रगतांत वांटेली करता न्हय, आमी मोडलोलो उंडो आमकां ताच्या मांसांत वांटेली करता न्हय, तर
जेजूक सेवचें, जेजूचें मांस आनी रगत सेवचें म्हळ्यार आमी जेजू बरी जावचें. इंग्लिशांत एक सांगणी आसा, ॲज यू ईट सो यू बिकम. कितें तूं खाताय तसो तूं जाताय. चिंत एकलो फॅटी फूड, तूप, लोणी, चीज असलेंच खाण खाता जर तो कुडीन मोठो धाटो मोठो जाता. जर एकलो रांदय या पेज चटणी मात्र जेवता हर एक दीस तो शिरपोटो जावन येता. तर कितें आमी खाता तशें आमी जाता. हेंच प्रिंसिपल आमी आमच्या आत्मीक जेवणांत ती एप्लाय करूंक जाय. जेजूक आमी हर एक पटी चलता, कितें आमी खाता तशें आमी जाता. तर जेजूक आमी सेवता आसतना जेजू बरी आमी जाल्या हें सवाल भोव गरजेचें. जायते पटी आमी सांगचें आसा, कोणी एकलो शिरपोटो दिसलो तर हो जायतें खाता कोणाच्या आंगाक लागना म्हणून, जेवल्ल्याच्या आंगाक लागना. जावंक पुरो जेजूक आमी सेवता हर एक फावटी हर एक आमिसा वेळार तें आमच्या आंगाक लागना. म्हणजे कित्याक आमी जेजू बरी जायना? जेजू बरी जावंक आमकां हें आत्मीक खाण. आमी कूड आनी आत्मो आसलेले भावार्थी लोक. आमच्या कुडीक आमी जेवता खाता आनी त्या प्रमाणे आमी जाता. तशेंच आमच्या आत्मीक जिवितांत आमी जेजूक सेवता आसतना जेजू बरी जावंक जाय. तर आज आमचें पयलें सवाल, जेजूच्या ह्या पवित्र बलिदानांत, ह्या मिसांत भाग घेवन आमी कितले जेजू बरी जाल्या? दुसरो आदेश जेजूचो, हें म्हज्या उडासाक करात. निमाण्या प्रेस्तारा हें घडीत, हें म्हज्या उडासाक करात. आमी आमच्या जिवितांत जाल्लें घडीत उडास दवरूंक जावंक पुरो एक फोटो काडटा, विडियो काडटा, या आल्बम दवरून तो आल्बम पळोवन आमकां फाटल्या घडीताचो उडास येता. जावंक पुरो संतोश जाता, दूख जाता, फाटल्या घडीताचो उडास. पूण जेजून हें म्हज्या उडासाक करा म्हणून उंड आनी वायन दिल्लो एक फोटो न्ही, एक विडियो न्ही, एक आल्बम न्ही, बगार जें कितें निमाण्या ब्रेस्ताराक घडून उपरांत कालवार पर्वतार परिपूर्ण जालें ताच्या कुर्साच्या मरणांत, तो कालवारीचो सॅक्रिफायस हर एका मिसा वेळार रूप घडटा, रूप जाता. त्या देखून ताच्या उडासाक करचें न्हय, आमी आदलो उडास करचो. बगार जो उडास आमी हर एका मिसा वेळार आमी संभ्रमता आसतना जेजू उंड्या आनी वायनांत प्रत्यक्ष जावन त्या कॉन्सेक्रारा मुखांत जेजू सुद्दां त्या उंड्यांत हजर जाता. तर ताच्या उडासाक आमी करचें न्हय, उडास मोतीन दवरचो. बगार जेन्ना उंडो आनी वायन आमी कॉन्सेक्रार करता, जेजूचेंत हाजीरपण थंय आसा, हो आमचो भावार्थ. आनी हो आदेश आमी सुरवेर आजून मुसोर पाळून आयल्या. ही भोव संतोशाची गजाल. कित्याक कितले कस जाल्यार, कितली दगदोणी जाल्यार हें पवित्र येवकरीचें बलिदान आमी क्रिस्ती लोकांनी सोडूंक ना. तें आमी संभ्रम म्हणून सायल्या. हें म्हज्या उडासाक केला म्हणलो सर्वेस्पराचो आदेश आमी पाळ्ळा. तर मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, आमच्या सालत्या जिवितांत ह्या फेस्ता मुखांत आमी घेवचो संदेश कसलो? मिसाच्या सुरवेर हांवें सांगलें, येवकरिस्त आमच्या जिणयेचें मूळ आनी शिखर या शेवट. येवकरिस्त थंय आमचो मान आनी गौरव कसलो? येवकरिस्त थंय आमचें भक्तीपण कसलें? फाटल्या 3 म्हयन्यांत आमकां इगर्जेंत येवंक, ह्या मिसाच्या बलिदानांत भाग घेवंक जावंक ना. पूण जायत्यांनी ऑनलायन मिसा मुखांत हें भक्तीपण आदारलां. भोव संतोशाची गजाल. जायत्यांनी म्हाका विडियो क्लिप्स धाडलां. घरांत ती ऑनलायन मिसान भाग घेता आसतना कशें इगर्जेंत पळय उबे रावतात, दिमी घालतात, बसतात, त्याच प्रमाणे भक्तीपणान वांटो घेतला. कंथराचें बूक वापरन सक्रीय रितीन पात्र घेतला. आमी येवकरिस्ताक नीज जावन मान आनी गौरव दिला. इगर्जेंत येवंक आमकां आमी सकवना तरी आमची घरांच आमी देवाळां इगर्जो केल्यात.
अभिमान जायत्या आमच्या क्रिस्ती भोवाटती लोकांक. पूण जायते फावटी येवकरिस्त थंय आमचो मान आनी गौरव उणो जावन येता. जावंक पुरो आमी ह्या जाक आमच्या भक्तीपणा थंय येवकरिस्त थंय शेळेपण दाखयलां. धांवडावन मीस सांगचें असले ह्या ती उर्बाना असलें शेळेपणा वरवीं जावंक पुरो आमीच आमी ह्या जाकांनी हें भक्तीपण दाखोवंक ना. त्याच बराबर जायती येवकरिस्ताचो तो प्रभाव समजून घेवनात. जायते फावटी आमी इमाजींक जावं दी या सांतांक जावं दी येवकरिस्ताचे वरवीं चड मान आनी गौरव दिल्लो आसा. काल आमी सांत आंतोनीची परब संभ्रमली. व्हड तो सांत हो, ताका आमी गौरव दिवंकूच शकता. पूण येवकरिस्त हेका सांताचे वरवीं चड प्रमुख म्हण तें समजून घेवचें भोव गरजेचें. जायत्यांक सांत आंतोनी ह्या उरले सांत चड गौरवाचे आनी मानाचे येवकरिस्त शेळेपण येवकरिस्त नाका म्हणलो मनोभावूय आसा. जायते फावटी आमच्या फिरगजांनी पुरशांवर येतात. एका सांताची ही मास घेवन पुरशांवर येतात. येवकरिस्ताचो पुरशांवक कोणी भाग घेनात. येवकरिस्ताचो पुरशांव भोव गरजेचो. जर आमी सांताक सगळ्या आमच्या गांवांन हडल्यांनी भोंवडायत तर आमकां आनी अन्य धर्माच्यांक व्यत्यास कसलो आसा, फरक कसलो आसा. आमचो देव येवकरिस्तांतलो देव. येवकरिस्तांत नीज रुपार जेजू हाजीर आसा. हो जेजू हो देव आमी हेरांक प्रगट करूंक आसा. आमची महान मनसुकी जायते फावटी येवकरिस्ताक येता आसतना आमी नेसचें नेसाप आमी तुमचो मान आमची मनसुकी भोव गरजेचें. त्या देखून येवकरिस्त आमी शेळेपण दाखोवचें नाका. आमची उर्बा आमची उमेद आमचें भक्तीपण आनीकय चड करया. येवकरिस्ताक जावं मान होगळाप आराधन आनी गौरव. दुसरें आमी एक वर मीस पेटयता. हें मीस एका वरार आमी पेटयल्लें. उरलें 23 वरां आमच्या दिसाची. ती 23 वरां हें येवकरिस्त आमी जियोंक जाय. मीस पेटयता आनी मीस जियोंक आसा. एक वर आमी मीस पेटयता. मिसांत आखेर जायना. मीस आमच्या सालत्या जिवितांत तें जियोंक आसा. त्या देखून मिसाच्या आखरेक ह्या जाक म्हणटा वसा जेजूच्या मोगान जेजूच्या शांतीन तुमकां धाडटा. हें मीस जियोंक. आमचो एकलो ह्या जाक म्हणटालो खरी एक मिसाचें बलिदान आमकां न्हिदेची गुळी न्हय बगर एक डायनामायट जावंक जाय म्हणून. जायते फावटी मिसांत ह्या आराधनांत आमचें भक्तीपण आखेर जाता. ना, तें भक्तीपण आमी जियोंक आसा. येवकरिस्त जियेल्ल्यांत मात्र तो परिपूर्ण जाता. ते दोग एम्मावसाच्या वाठार आसलेशीच तांणी जेजू सांगता मिसाचें बलिदान पेटयलें. बलिदान पेटयलें म्हणल्यार ते फाटीं आयले आनी जेजूची शुभ वार्ता जेजूचें ती बरी खबर ते प्रगट करूंक लागले. आमी आमच्या सालत्या जिवितांत येवकरिस्त सेवले ते आमच्या सालत्या जिवितांत हें जियोवचें भोव गरजेचें. तर बंगाच्या भावनो आनी भयणीनो, आज हो येवकरिस्ताचो संभ्रम जेजूच्या भोव पवित्र कुडी आनी रक्ताचें फेस्त आमी संभ्रमता आसतना आमच्या मूळ आनी शेवट जाल्लो हो येवकरिस्त जेजूचें मांस आनी रगत आमकां धैर्य बोळ गटाय आनी एक दीस आमकांय त्या सासणीक जेवणांत तसो जेजू आमकां फावो करून हें भाग सासणाच्या जेवणांत ताचे सांगता जेवचें तें भाग सासणीक जेवण जेवचें तें भाग आमकां जेजू फावो करून दी. आमेन. आमचो भावार्थ आमी उसारया. सतमंता देवाक सर्पदरा बापाक सर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र गर्भे समावलो. ओंकार मोरी जावन जल्मलो. पोंस पिलाता काळांत ताणें कस सोंसलें. ताका क्रुसार जोडलो. तो मेलो आनी ताका आनी केलो. तो मेल्ल्या मदीं देवलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यान तो जिवंत जालो. सर्गार चडलो. सर्पदरा देवा बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तांव जिवंतांनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करून घेतलो. सतमंता पवित्र आत्म्याक कथोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकतार पातकांचें भोगसाणें कुडीचें जिवणपण ससणेचें जिवीत. आमेन. आमची प्रार्थना आनी आमच्यो गरजो आतां बापा मुखार आमी दवरया. बापा पवित्र सभेच्या वडिलांनी येवकरिस्ता वरवीं पोशीत जावन
तांच्या भावार्थान घट जावं येवकरिस्ताद्वारी तांचे ताब्यान दिल्ल्या शेळयांची जतन घेवचे तुजें दैवी कृपा लाभय म्हूण मागता तुमची जबाब बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या भारत देशांत सर राजकीय मुखेल्यांनी आनी अधिकाऱ्यांनी राष्ट्रांच्या परजेच्या हिता पासत वावरूंक आनी सर धर्म आनी वर्गाच्या लोकां मदें एकवट हाडूंक वावरूशें कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कृशिकांक तांच्या वावरांत यशस्वी लाभय. तांच्या बेळ्याक गरजसो पावस ह्या वर्सा फावो कर. तांच्या वावटीक फावो तो फळ आनी दिसपडतो ग्रास फावो कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. आमचे पिरगजींत आनी कुटुंबांनी अशा पिडेस्तांक आनी प्रायवंतांक तुज्या कुडी रक्ताच्या बोळान बरी भलायकी लाभय म्हणून आनी मोतीची समाधान दी म्हणून मागता बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर युवा जनांनी आनी भुरग्यांनी येवकरिस्ताच्या बोळान आपलें शिकप बऱ्या तरान शिकोवन बऱ्या फुडाराक कुशी मेटां काडूंक आनी तांचें जिवीत भावार्थाचे बुनयादीचेर बांदून हाडूंक कृपा दी म्हणून मागता बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकरिस्ताच्या मेजा भोंवती एकवटलेल्या आमी तुजी कूड आनी रगत सेव एका मोनाची आनी एका काळजाची जावं जियो आनी एकामेकाच्या हिता पासत वावरीशें कर म्हूण मागता बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर आमी मौन रावया आनी आमच्या वैयक्तीक गरजां बसून मागया. ह्या दिसांनी अनवरांत आमी आसां ह्या कोरोना पिडे वरवीं जायतो आमचो लोक कश्ट जाता. सर्व आमच्यो गरजो सर्वेस्पर देव परिपूर्ण करूं. पिडा शिडा आमचे तोंड पयस करूं. ह्या व्हायरसाक एक वॅक्सीन सोदून काडून ही पिडा बेगीन गूण जावं. जायते आमचे भाव भयणी गांवांत गल्फांत परगांवांत कश्ट जातात. तांचे पासून आमी मागता. आमच्या घरांत ल्हान भुरगीं आसात. तांचें शिकप अर्द्यार आसा. तांकां बरो फुडार मेळचे खातीर तांच्या शिकपांत जैत मेळचे खातीर मागता. सर्गीच्या भोव दयाळ बापा, ही आमची खालती मागणी तुज्या मुखार आमी दवरता. ती दयेन तूं स्विकार कर. येवकरिस्ताय आमी शेळेपण दाखयनासतना उर्बेन भक्तीपणान सक्रीय रितीन येवकरिस्ताच्या बलिदानांत भाग घेवंक आमकां फावो कर. आनी एक दीस आमी हे आमच्या संवसारी पयणाके जाल्या नंतर ससनाच्या जेवणांत बसचें भाग तूं आमकां फावो कर. हे आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. म्हाका सोपून दिता तुज्या हातांत सोम्या. स्वीकार कर तूं म्हाका मोगाळ म्हज्या धन्या. हर एकत्रेक म्हजो आवाज भेटोवन दिता. सर्वच म्हजें तुका मोगान समर्पिता. गे बापा आमच्यो काणिको उंडो आनी वाय तुका भेटोंक सो. गे बापा आमच्यो काणिको
उंडो आनी वायन तुका अर्पुसो. म्हज्या भाव भयणीनो, आमी भेटोवचें हें बलिदान सर पदवेदरा देव बापाक मानता तसलें जावं म्हणून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्रसभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घे. जेजूच्या आनी आमच्या बापा, तुज्या पुताची आज्ञा पाळून हो एकवटसो आनी शांतीचो खुणा, गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन आमी तुका ओपून दिता. जशें जायत्या कणांचो एक उंडो आनी जायत्या दाकांचो एकच वायन आमी करून घेता, तशें तीच जेजूची कूड आनी रगत घेतल्या आमा समेस्तांचो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण एकवट जायसो कर. हें आमी मागता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया. वयशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदर आनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. सासनाक तो आमचो खरो याजाक निरंतरी भेटोवचो हो याज्ञ ताणें घडोवन दवरलो आनी आमची सडवण जोडचे खातीर आपुणूच पयलो बली जावन तुका ताणें भेटवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी ही भेटवणी करची म्हणून ताणें आमकां आज्ञा दिली. आमचे पसत बली जावन भेटयलेली ताची कूड सेवन आमकां गटाय मेळटा आनी आमचे पसत वारयलेलें ताचें रगत पियोवन आमी निर्मळ जाता. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळपरां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय. उंसर्गी तुका जय जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तुंच सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकांचें बॉक्सांनी मेळशाक तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशा पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. जेजू मेलो. जेजू जीवन जाला. जेजू नव्या येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमकां समेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय.
पुनर्जीवनपण असो बरोवसो दवरून मेल्यांत ते आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. प्रत्येक रितीन आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या पासून आमी मागता तांचे खातीर मिसां भेटोवंक आमकां जावना तरी संदर्भ मेळवना तरी ह्या वेळार ह्या मिसा वेळार सर्व आमच्या कुटुंबांत अंतरलेल्या पासून आमी मागया. सर्वेस्पर देव तांकां सासणाच्या जेवणान बसचें भाग फावो करूं. तांकां तुजे इश्टगतींत अंतरलेल्या सोमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकुवार मोरये देवाचे माये सांगाती भाग्यवन धर्मतो आनी सर्व काळी तुका मालवण सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्रत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मोनान धरून ताणे शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन गावुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझे नाव पोविसा तुझे राज आहे तुझी खुशी सर्गात जाता तशे संसारात जा. आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशे आमची पापां भोगो आनी आमकां ताणे पडो दिव नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरोवशें नत्रेक दिलांक आमकां तुज्या उदार काकुळटीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर आकांतांतलें वाटय. कित्याक रासवट की पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समय जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय सोम्या पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एक पोटान सांबाळ. तूं जी येता आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमच्याय सोबे आसूं. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती पाठोवया. देवाची शिडी संसारचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिडी संसारचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिडी संसारचे पाप करतले आमकां शांती दी. समय जेजू क्रिस्ता जिवे देवाच्या पुता बापाचे कुशे प्रमाणे आनी पवित्रत्माच्या सहकारान तुज्या मरणा वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलें. हे तुजे भोव पवित्र कुडी आनी रक्त वरवीं सगळ्या आमच्या खोटेपणांतल्यान आनी सर वायटांतल्यान आमकां निवार. सदांच तुज्यो आज्ञा पळोवंक आमकां आदार दी आनी तुजें चरशिल्लें वेगळें सरोवंक आमकां केदीच निर्मी नाका. आपले जेजू ताचे मांस आनी रगत निमाण्या जेवणा वेळार दिल्लो जेजू होस ह्या
उंड्यांत आनी वायनांत हाजीर आसचो तो. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती. ह्या शेळीच्या जेवणांत भाग घेवची आमी सुमेस्तां सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका पावना, पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रगत आमकां ससणाच्या जिविताक पावूं. अवतमी कुमगाराचें विधान. मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हाजार आसाय म्हूण हांव पाती येतां. हांव सर वस्तुप्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आश येता. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजें तें संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदींकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. क्रिस्ताच्या आत्म्या म्हाका पवित्र कर. क्रिस्ताच्या आत्मी म्हाका बचाव कर. क्रिस्ताच्या रक्ता म्हाका दादोस कर. नाणय म्हाका भूतका ताचे कुशीच्या. पवित्र स्थानो म्हाका घट करा. हे बऱ्या जेजू मोजे ग्राणेकार. तुज्या गायांत म्हाका लिपोई. वेगळो हांवें सोडूं केदी सोडनाका. दुसरा पासांतलो म्हाका राखून व्हर. मोनाच्या वक्ता म्हाका आपय. तुज्या सरशी म्हाका फॉर्माई. बरो सांगाता तुका वर्णुच्या. प्रार्थोया. बापा, ससनाच्या तुज्या दैवीक सुखांत वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय. तो दीस फावसर मैपसान तुज्या भुरग्यांक हे वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्या सुउत्रांवरत्या सुखाची सुफळपणां जेजूची आमोलीक कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय. दिनवशी काळजान ह्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतिल्ल्या आमा सुमेस्तांक तुवें बसयलेल्या सासणीक आनंदाच्या जेवणाक पावय. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो. सर्पोद्वेदार देव बाप पूत आनी पवित्रोत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताच्या मोगान तुमकां धाडटा.
देवाचे व्हड उपकार. मोगाळ भाऊ भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक ह्या आपुरबायेच्या फेस्ताचे उल्हास पटयता. तशेंच कोण घरा आसून हे ऑनलायन मिसांत भाग घेतात, तुमच्या सुमेस्तां खातीर, तुमच्या कुटुंबाच्या सणां खातीर, जावं करून ते गल्फांत आसात, गांवांत आसात, सर्व आमच्या भावा भयणी पासून हांगासर आमी कार्मेल गुड्यार ह्या पवित्र बलिदान वेळार मागता. तशेंच आमच्या पाद्रेपांच्या आनी ब्रदर्साच्या मागण्या वेळारय तुमचो आमी उडास दवरता. तुमकां सुमेस्तांक भागी आयतार मागता. काळजा येशूच्या पातया बुजवणेच्या मोका सगळी नाशा आमकां सांडू नाका. मोका सगळी नाशा आमकां सांडू नाका. वर्णिता जेजूच्या देवकाळजा. वर्णिता जेजूच्या देवकाळजा. मुखार पुत्रा सोवे आमकां बरे आशिर्वाद दी आमकां. भगवंत कृष्णाचे करवे निरामकां आमचे देवा, आमच्या दिसभरांतले बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन.